गोयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी अजूनय नळ पावूंक ना। मागीर तो उदक कशें पावतले असो प्रश्न मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाणें सरकाराक केला। हर घर जल येवजण गोंयांत 100% यशस्वीपणान चालीक लागल्या हो मुख्यमंत्र्याचो दावो फटीचो आसा असोय आरोप ताणें केला। भाजपा लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसून फटी सांगून गोंयकारांची दिशाभूल करता अशेंय संकल्पान म्हणला। मुरगांवां झाडां वाडपाच्या कार्यावळी वेळार संकल्प उलयतालो। रियलिटी पळय गोंयांत कितें चल्ला ती हांगा हर घरान नळ पावलेलो ना। त्याच प्रमाणे उदकूय लोकांच्या नळान आसना। कित्याक शेकावत बसून दिल्ली बसून तो ट्वीट करूंक शकता। असले एक फॉल्स मिसगायडींग स्टेटमेंट जेन्ना सीएम करता आनी तेजेर हे लोक ताका ट्वीट करून म्हणटा शाबासकी दिता, हे रॉंग। सो हांव हे कंडेम करता हो स्टेटमेंट जो सीएमान केला। हे जो तेंचो स्वप्न आसा हर घर जल ते पूर्ण जावचे। लोकांच्या घरान नळ पावचो आनी तेजे भितर उदक पावचें। कित्याक हर घर जल जल म्हटल्यार कितें उदक। हांगा उदकूच ना लोकांच्या। नळ पावला सुद्दां जाल्यार लोकांच्या घरान उदक येयना। लोकांच्या कितलींशीं घरां हांव सीएमाक दाखोवंक शकता। तेणें पर्सनली येवन पळोवची। हांगा हजरांनी घरां आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयसर नळ अजून पावलेलो ना।